ज्यांचे अर्ज एप्रूव जाल्ले पण स्किमीचो पिरियड सोंपल्या मुळे ताका इम्प्लिमेंट करपाक येना, किंवा ज्याचे अर्ज टॅक्निकल रिजना खातीर भायर पडलेले, अशा हांच्या खातीर स्कीम डिसेंबर 2017 पर्यंत ओपन केल्ली आसा. एक्चुअली ती ओपन केली गेल्या 2 आठवड्या पयलीं, पण आयज कॅबिनेटान ताका एप्रुवल दिलें. दीस इज नॉट फॉर न्यू एप्लिकेशन एट ऑल. कमी आता एकदम म्हज्या हिशोबान 20-30-40 लोक आसात. जरी स्किमीन आमी म्हणल्यार 45 कोटी पर्यंत लायबिलिटी आहा, तरी म्हज्या हिशोबान 10-12 कोटी वयर लायबिलिटी. एनिमल हजबंड्रीन भितर 18 कॉन्ट्रॅक्ट बेजीसचेर पोस्ट भरपाची परवानगी खात्याक दिल्या, सो दॅट द शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स फॉर वेरियस एनिमल हजबंड्री कॅन बी कवर्ड अप. नाही, 18 डॉक्टराची वेकन्सी आहा, कारण SC ST दोतोर एनिमल हजबंड्रीन डिग्री पास जाल्ले मेळना, कारण ताजें कॉलेज गोंयांत ना. नाव वी हॅव गॉट द नंबर इन्क्रीज एंड आय हॅव रिजर्वड सीट्स फॉर OBC SC ST. सो फुडल्या वर्साच्यान थंय एडमिशनां SC ST OBCकूय मेळटली. सीटूय वाडयले भरपूर, म्हाका दिसता 8 काय कितें सीट वाडयल्या. आनी आमी एक डिसिजन घेतलो न्हू की फुडल्या वर्सा धाडटा आसतना भितरले काही सीट हे रिजर्व कॅटेगरीक धाडुया, नाजाल्यार आमकां मेळचे ना दोतोर रिजर्व कॅटेगरीचे, बिकॉज दे वील नॉट बी एबल टू कॉम्पीट वीथ जनरल कॅटेगरी एंड गो देर. सो तांच्या खातीर एक थोडे कितें म्हणटात तेका एनलायटेनमेंट, म्हायती आनी रिजर्वेशन अशें करीत जाल्यार मेळटलें. दॅट इज अ लॉंग टर्म सोल्युशन. दीस इज शॉर्ट टर्म सोल्युशन. एक कॅसिनोचो निर्णय एज प्रॉमिस्ड बिफोर डिसेंबर वी वील बी टेकिंग द फायनल कॉल ऑन कॅसिनो. सो द मिटिंग्स वील स्टार्ट समटायम इन द मिडल ऑफ ऑक्टोबर. इन द मीन टायम तांचो पिरियड जो आशिल्लो तो सोंपतालो, म्हणून तांकां सो मेनी एक्सटेंशन जालें. दॅट इज ओन्ली बिकॉज दॅट इज द टायम वी रिक्वायर टू टेक द डिसिजन. हय रे, रिलोकेशनची पॉलिसी फायनल डिक्लेअर जाय पर्यंत यू कांट कीप देम हँगींग न्हय. सो वेन वी अनाउन्स द रिलोकेशन इट वील रिप्लेस दीस. मीन टायम तांचे ते रावप थंय चालू. कॅबिनेटान एक निर्णय घेतला की गुजाक जी जागो दिल्लो पळय ताजे 39,50,000 रुपया माफ करपाचे. जाय जाल्यार घेयात, कंपल्शन ना घेवपाक. कळ्ळें का? 100 रुपया म्हयन्याक चार्ज लावपाचो तुमचो पयलीं पासून डिमांड आशिल्लो तो एक्सेप्ट जाला.